विसा उपरांत तुमकां येवकार. कुठ्ठाळच्या कला भवनाची स्थिती सामकी दयनीय जाल्या. 2008 ह्या इमारतीचे उक्तावण जाले, मात ह्या इमारती कडेन प्रशासनाचे दुर्लक्ष जाला. हातूंत जे घोटाळे जाल्या ताची CBI चौकशी जावची म्हूण मागणी कुठ्ठाळचे आप उमेदवार ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी केल्या. आरडीएस खातीर कुठ्ठाळच्यान जॉन डिसिल्वा. 2008 इनॉग्रेट जाल्लो. पयली ही लँड जी आशिल्ली कोमुदाद लँड आनी कोमुदाद 30,000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली पंचायतीक प्लेग्रावंड करपाक. पूण GIDC जी ही लँड एन्क्रोच करून ही आयज काला भवन बांदला 40 कोटीचो. आनी हो जो काला भवन जो आसा बांदलेलो हेंकोडेन आजून पासून इनॉग्रेट करपाक जायना. पूण हेजेर तुका कळटा आदल्या आमदारान हो जो इनॉग्रेट केल्लो आनी प्रेझेंट आमदार जे आसा आजून पासून हे काला भवन इनॉग्रेट करपाक जायना. दयानंद मांद्रेकर तोच म्हणटा की हे पळय आसा स्कॅम आसा म्हणून, आनी तेणेन म्हणलेलें की हे ओपन केले जाल्यार फायल आख्खी डिपार्टमेंट भितर पडटली म्हण. हेजेर आमी ताबडतोब CBI इन्क्वायरी मागता आनी हे लोकांचो पयसो जो आसा हे लॉजिकल कन्क्लुजन हाडून हे प्रोजेक्ट ताबडतोब तेंच्यांनी स्टार्ट करचो. आनी जे पळय गिल्टी आसा, जे पळय हे स्कॅमान पळय इनवॉल्ड आसा त्या मनशांक जावं तो MLA कोणूय आसूं त्या मनशाक ताबडतोब तेंच्यांनी भितर घालचे, इतले आमचे मागणे आसा. हे काला भवन आयज सगळे फोडलेले आसा. लोक येवन चोरता, एंटी सोशल एलिमेंट ड्रग्स घेवन येता हिंगा भुरगे. आयज कोण हिंगा एक्शन घेना, कोण पळयना. सेक्युरिटी जो आसा सेक्युरिटी कांय पळयना. तो आतां येयला 6 म्हयने पयलींच येयल्लो. तेजे पयलीं हे सगळे चोरून AC बी सगळे चोरून व्हेलेले आसा. पूण हाव कॅन गव्हर्नमेंट बी सो डज नॉट केअर, नेग्लिजंट. Front of Khala Bhavan in Kortaling constituency is appropriate to highlight the things happening in Kortaling constituency, which is the constituency of a Minister of Culture and Museum. I would say Minister is appropriate for museum because all that we see is only monuments and stones, foundation stones being laid. These are all stones which belong to museums. This is one Khala Bhavan. We shouldn't call it Khala Bhavan. It is Khali Bhavan.